नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो योगार. खबरो विस्तारान. बेकायदेशीर जमीन हडप करपाचे केशीचे चौकशेक सरकारान SIT नेमल्या. कोस्टल बेल्टांत खंय चड केशी ना म्हणल्यार 60 ते 70 केशी नजरे मुखार आयल्यात. सरकारी जमनी ट्रान्सफर केल्यात म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. SP, DYSP, उपजिल्लोधिकारी, PI, पुरातत्व खातें आनी रजिस्ट्रार खात्याचे अधिकारी SITंत. काल SITची जी ऑर्डर काढल्या आतापर्यंत पुलीस डिपार्टमेंटाने वेरियस केसीस लोक आपली जमीन दुसऱ्याक विकली, तिसऱ्यानूच विकली. आर्कोलॉजीतल्या आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान फायल केले. काही तिसरो दिवन कोण तरी डॉक्युमेंट व्हरता वेगवेगळे आणि तेंच्यांनी ते तिसरे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान जे रजिस्ट्रेशन करता आसतना ओनर म्हणजे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेनी आयल्यो की मूळ ओनर सोडून दुसऱ्याने जेवन रजिस्ट्रेशन केलं, कितें डॉक्युमेंट फॉर्ज केले आसतना आनी कितें केलें आसतना सो वेरियस केसीस जर पळयत आतां पर्यंत लक्षान येयल्या त्यो पळयत जाल्यार त्यो म्हाका दिसता एक 60-70 तरी केसीस आसा आनी वीच इज एन खूब व्हडलें लँडस्केप आसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार. आनी ह्यो सगळ्या तालुक्यांनी विशेश करून कोस्टल बेल्टांत चड आसा. जर आमी पळयता की बार्देस आसतलो किंवा तिसवाडी आसतलो, पेडणे आसतलो, ओके, हेवटेन सालसेतीन आसतले थोडेशे, ह्या भागात चड आसा. आनी थोड्या हितून गव्हर्मेंट लँड जे आसा पळय न्ही ह्यो तेंच्या नांवार एनक्रोच न्ही तर थोड्याच्या नांवार ट्रान्सफरी केल्ली आसा. ह्योय आमच्या लक्षांत आयल्या. त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो केसीस ह्यो SIT कडेन करप आनी थॉरोली तातूंतल्यान इन्वेस्टिगेट करप हें काम सुरू करपा खातीर आमी SIT फॉर्म केल्ली आसा. आनी SIT नेफोटी म्हणजे नॉट ओन्ली म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आसतले, त्याच्याच बरोबर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट कलेक्टिवली हे जे सगळें काम करतले पळय न्ही आनी ताजेर बेगिनात बेगीन ह्यो केसीस रिजॉल्व जातात. कंप्लेन तेंच्यांनी डायरेक्ट SIT केल्यार जाता. तेंच्यांनी डायरेक्टली डॉक्युमेंट्स लावपाचे किंवा कन्सर्न आपल्याक कितें आहा पळय न्ही तो प्रत्येक म्हणजे ती कंप्लेन डायरेक्ट SITकूय मार्क केल्या जाता. विच SP क्रायम इज हेडींग द SIT क्रायमान व्हरून एंटर करता. कितलो टायम दिला तुम्ही SIT कसो? SIT प्रत्येक केस घेतल्या उपरांत जे आहा पळय जाता तितके बेगीन रिजॉल्व जाता. नॅशनल हेराल्डाचे केशींत राहुल गांधीक ED उजरायता म्हूण देशभर काँग्रेस रस्त्यार. गोंयांतय काँग्रेसीचो राजभवनाचेर मोर्चा. अध्यक्ष अमित पाटकर धरून बरोबरचे 27 कार्यकर्त्यांक पोलिसांनी उखल्ले. उपरांत बॉन्डार सोडले. एकूय आमदार ना. सगळे खंय ट्रेनिंगेक बिजी. ED मुखार राहुलाची 3 दिसांत 30 वरां माय चौकशी जाल्या. परत आज आपयला. They had come here to stage a protest. However, during the course of the protest, they have blocked the road because of which traffic was suffering. In order to clear the traffic, we have cleared them from the road and they have presently been detained. And we have detained the persons who were staging protest here without permission and we have sent them to police station. It is a busy road, it is a critical road, it is a road which leads to the Raj Bhavan. It cannot be disturbed. There are peaceful ways of staging a protest, but blocking the road is not one of them. उनके पास जो रोड ब्लॉक करने का परमिशन किसी के पास नहीं होता है. They had a memorandum to be submitted to the governor to look into that whatever are the grievances what we have written. So ते आता सबमिट करपाक आनी गव्हर्नरा कडेन 5 मिनट उलोवपाक डेलिगेशन गेल्ले आनी गेटीर रावल्ले आनी तितूनसून 5 जाणांक आपयल्ले वा 6 जाणांक आपयल्ले जाल्यार वचपाचें न्हू. इट वॉज पीसफूल. So since the police blocked and police had the plan first only to lift them up from there and to create that image that all over India they are being arrested. The section je laila that notice under 111, I was also shocked because it is served and for a habitual offender. So such type of notice has been served to me for the first time. I think sufficient time should be given and proper police report should have given to us because we should know how under which circumstances that section has been implied on us. मी देशभर पहिले जाल्यार हो BJP सरकार खंय तरी आवाज दामता. अशें आसतना सुद्दां आज पुलिसांनी आपूण जावन बॅरिकेड करून रस्तो आडयलो आनी उलटो काँग्रेसच्या वर्करांचेर आरोप घातलो की तेंच्यांनी रोड आडयलो म्हणून. तांच्यांनी आमकां पुलीस रिपोर्टाची कॉपी दिल्लेली आसा आनी आयज 5,000 रुपयाच्या पर्सनल बॉन्डाचेर 26 जाणांक सोडलेले आसात. नाव डेप्युटी कलेक्टरान हांगा टायप करून नोटीस आमकां दिल्या अंडर सेक्शन 111. अरेस्ट केला अंडर सेक्शन 151. नोटीस दिला अंडर सेक्शन 111 and he is telling us to show cause why
A proceedings under section 107 cannot be initiated against the arrested person. फुडें गोंयांतूय विजेची गरज वाडटली. विजे बरोबर ग्रीन सोलर पॉवराचेर शिफ्ट जावपाची गरज मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या. सरकार येता त्या विधानसभा अधिवेशनात सोलर पॉवर धोरण जाहीर करतलो म्हणून वीज मंत्री सुदेन उलयला. सरकारी कॉलेजी खंय सोलर पॉवर करतल्यो. पर्वरे सचिवालयाक 40 किलोवॅट सोलर पॉवर प्लांट बसयला. शेतकारांकय आतां सोलर पंप. कन्वेन्शनल एनर्जी जी फोसील फ्युएल आसतले, हायड्रो पावर्स आसतले, हातूंतल्यान वी आर गोईंग टुवर्ड्स अ नॉन कन्वेन्शनल एनर्जी वीच इज एन सोलार पावर एनर्जी. इट इज एन नीड ऑफ अवर्स. काळ बदलता तसो आमकां सगळ्या जाणांक बदलप हें गरजेचें आसा. आनी जर आमी त्या बदलत्या काळा प्रमाणे जर चेंजीस केले नासत जाल्यार आमकां वेगवेगळ्यो शॉर्टफॉल शॉर्टकमिंग्स आमकां दिसून येतल्यो. आनी ताकाच लागून द गोवा गव्हर्मेंट हॅव टेकन द डिसिजन टू गो ऑन द सोलार पावर. यू कॅन कंपेर वीथ एनी स्टेट. ह्या आठवड्यातले 3 दीस शटडावन किंवा दिसभरातलो 12 सकाळी 8 सांजे 8 लायट दितली म्हणटा ते, कित्याक इट इज शटडावन आसा. बट वी हॅव नेवर टेकन द शटडावन फॉर अ सिंगल आवर. गव्हर्मेंट कॉलेज, त्या गव्हर्मेंट कॉलेजचेर सगळे कडेन सोलर एनर्जीचे प्रोजेक्ट दिल्ले आसा आनी ते कंप्लिशन जाल्या नंतर मुख्यमंत्र्याच्या हातान ताजें इनॉग्रेशन करता. आमची जी सोलर पॉलिसी आसा हांव डिक्लेअर करना हांगा, कारण एसेंब्ली आमची आसा, एसेंब्लीत आमी डिक्लेअर करता. आज सादारण 70 ते 80 मेगावॅट गोंयांत वीज मॅन्युफॅक्चर जाता. मागीर ती सोलर आसूं किंवा गॅस एनर्जी आसूं. जे एम आसा की एका वर्सान वी शूड क्रॉस 150. 200 पंप सोलर एनर्जी खातीर आमकां एका 6 म्हयन्यांत हाडपाचे आसात. जी अलायनमेंट सुपा हाका एप्रूव जाली आनी सुप्रीम कोर्टान म्हटलें की ह्या अलायनमेंटान ते हाडचें. आमी वी हॅव डिसायडेड, कारण आमकां झाडां मारपाची गरज ना. आतां झाडां मारपाची गरज ना. आतां फक्त ज्यो आमच्यो सुपा लायन आसा ताजेर जावं कितें प्रॉब्लेम आसा तितलेच आमकां कटशाट करपाचें. उद्देग मंत्री माविनान ड्राफ्ट उद्देगीक धोरण जाहीर केलें. जमीन दितना पारदर्शकता आसतली. मोठ्या युनिटांक 3 म्हयने भितर, ल्हान युनिटांक 2 म्हयन्यांत जमीन. उद्देगांक जमीन हो खंय एक मोठो मुद्दो आशिल्लो, तो आतां सोंपो जातलो. सरकार आनी IDC बरोबर वावुरतले. येता त्या अधिवेशनात सुधारीत कायदो आनीक उद्देगीक जमीन घेवपाची तयारी. Maximum time for bigger units will be 3 months and the smaller units it will be 2 months only. Now there is going to be one single application which will be forwarded to all the other departments. Similarly, even for land conversion, which is very much necessary, we are going to empower the investment promotion board itself for change of land use. So this way it is going to cut down on the time taken for various formalities to be completed. We had to wait, the industry had to wait for permissions for a long time, and then after getting the permission they were planning the setup. Here we have evolved a system. Yes, we are satisfied that this is a good industry. In interest of God, you set up before your actual production starts. Then you have to, by that time you would have obtained all the basic permissions that are required from any department. So that is going to be the new thing in the entire policy. See, one thing I will tell you very clearly. You cannot have a set, suppose you say 80% reservation, practically which will not work. Once we say training, skill development, once we say incentives for adoption of green practices and local employment generation, whatever incentives or benefits which will accrue to them from the government, it will be done only if they employ the locals. So this is what will be done, and which is very much on the table, which is part of the new industrial policy. The government has planned to prepare a land bank which will be available, visible on the net, on our website, as to where actually land is available and how much land is available. So industry also knows that if I go to this industrial estate, this much land I can get. If I go to that industrial estate, I can get that much of land.
Privately also there are some people who are willing to give their land for industry. All that is going to be available like a land map with the industries department, and this is the first what we are planning. This is a draft industrial policy. It is open for suggestions from the public. I would welcome before the assembly session, because then we have to get the law passed in the assembly. Okay. जुवारी एग्रो उद्योगाची जमीन विकून मेकळे. जमनीचे थर्ड पार्टी रायट्स जाल्यात. मालकी सरकाराकडे ना. त्या जाग्यार उद्देग घालप काय हाऊसिंग प्रोजेक्ट ते सरकाराच्या हातांत ना. दाबोळेचो आमदार मंत्री माविन स्पष्ट उलयला. गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो म्हूण भावून बिर्लाक जमीन दिल्ली ती जुवारी विकूंक सोदता. मोठें स्कॅम म्हूण आमदार विजय उलयल्लो. Land was given in the 1971 papers. There was nothing in the code which said that land is only to be used for only industry. That means it can be used for something else. Once the land is transferred to another party, and after so many years it is their land per se, number one. Number two, government also considered, me as a government, we definitely had the view we should have that land going for industry. But I am afraid now where objections are coming, they are too late, because they have already sold the land to other third parties, and further those parties have sold to other people who have bought the land, whether to build houses or to build colonies. I don't know. I don't have those details. But I know one thing for sure, third party rights have been already created. And once third party rights are created, I don't know how much we can do to retrieve the land. But there is no provision in law. Once land given to of such a scale of, and that too in the 70s, early 70s, whether we can retrieve the land back, I really don't know. They were supposed to be held before 19th. Can it be held? Have we initiated a process? Has Goa State Election Commission initiated a process? It's a big no. Which means, in essence, before, as soon as their term expires, you should have administrators in place. We have already taken the steps. You will see administrators in place much earlier than you expect. By Monday? Certainly. आता बोया सांजे उसरा आयिल्ली खबर. पुर्तगाली दमन चक्र से मुक्त हुए अब 60 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब बिल्कुल नए आह्वान हमारे सामने खड़े हो गए हैं. वो आह्वान इस प्रकार के हैं: डीनेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण. गोवा के लोगों के एक विशिष्ट सेक्शन में धोखादायक राष्ट्रीयता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही है. अपना खान पान, रहन सहन, पूरी जीवन पद्धति, आचार विचार उन्होंने इतने आश्चर्यकारक रीति से बदल डाला है कि वे भूल गए हैं कि वे भारतीय हैं. गोवा के हिंदू समाज के सामने दूसरा एक आह्वान है: विकृत राजकीय पक्ष शरणता. अपनी पार्टी की अल्पसंख्यक अनुनय की नीति का समर्थन करने में ही धन्यता मानने वाला वोटर क्लास हिंदू समाज में यहाँ निर्माण हुआ है. तीसरा बड़ा आह्वान है यहाँ बढ़ती हुई और गोवा के हर गांव तक फैलती हुई मुस्लिम जनसंख्या. गोवा में मुस्लिम कंसंट्रेशन के 21 पाकिस्तान बन चुके हैं. टोटल जनसंख्या 15 लाख है और इसमें 60 से लेकर 85,000 रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ चुके हैं. इस विस्फोटक पार्श्वभूमि पर हर सिरे से हिंदू समाज का संगठन एक प्रधान आवश्यकता बन जाती है. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया. टर्मिनेट केल्ली 7 अंगणवाडीची स्टाफ उपासाक आझाद मैदानाचेर. 31 मे सावन ती साखळी उपासाक आझाद मैदानार आशिल्ली. मुख्यमंत्र्याच्या आलतीन घरा भायर धरणे जाले. काँग्रेसीचे हृदयनाथ शिरोडकाराचो तेंको घेतलो म्हणून स्ट्रायकार गेल्ले 1,500तल्या 7 जाणांक काडिल्ली. खात्यान तांकां 6 म्हयने कंत्रादार घेवपाची ऑफर दिल्या, तांकां खंय ती मान्य ना. दीस पयलीं आमचे जे चीफ सेक्रेटरी आसा ते हांगासर येवन आमकां मेळून गेल्ले आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें
की तुमी 14 तारखे उपरांत आपल्याक येवन मेळा आनी तुमकां आपूण जे कितें हेल्प करूं शकता तें आपूण करता. सो काल वचून तांकां मेळून आयली जाल्यार तेंच्यांनी आमकां डायरेक्ट ब्लेम केलो की तुमकां काँग्रेस पार्टी स्पॉन्सर करता. मागीर तुमी हांगासर जर बसतली 2 दीस दिता तुमकां, तुमी जर हांगासर बसता जाल्यार तुमचे आपूण कांयच इशू फुडें व्हरचो ना आनी डायरेक्ट पुलिसांक सांगतो की तुमकां अरेस्ट करा. सो आमी आयच्यान हांगासर हंगर स्ट्रायकाक फूल हंगर स्ट्रायकाक सगळ्यांनी बसपाचें ठरयलां. आमी उठता पण आमकां ऑर्डर आमची कितें एक ऑर्डर दिया म्हणून ते सांगता आमी ऑर्डर दिवं शकना म्हणून. ऑर्डर दिवं शकना जाल्यार आमी उठून करतली कितें हांगा, नाजाल्यार तुमकां भितर घालतले घाला म्हटलें आमी. सरकार कडेन न्याय मागपा लागून हांगा येयल्ली आसा नाल्यार कोणा कडेन मागप? तर सरकारान दाखोवन तरी दिवपाक जाय न्ही. आपले हक्क आमी कोणाच्या दारार वचून बसपाची? आझाद मैदानार बसपाक जाय आझादी ना आमकां जाल्यार आमी खंय वचपाची? आतां तो सांगता की तुमी उठात म्हणून. आयज आमी उठली जाल्यार आमकां न्याय कोण दितलो? ह्या आझाद मैदान आझादी लागूनच बसप न्ही. आनी आमकां 24 वर्सां म्हाका स्वता 24 वर्सां जॉबाक जाली आनी आतां आमी ज्या मनशा कडेन गेल्ली सेक्रेटरी कडेन तो आमकां सांगता की तुमकां फ्रेश घेतली म्हणून. आतां 24 वर्सां आमी जॉब करून आमचो कितें फायदो जर फ्रेश घेतली जाल्यार? कारवारा कोंकणीवाले आनी कर्नाटक रक्षण वेदिकेवाल्यांचे कोंकणी सायन बोर्डा वयल्यान पेटले. कारवारा रस्त्यांची नांवां दाखोवपी कोंकणी दिशादर्शकांक काळो पेंट फासलो म्हूण कोंकणीवाल्यांची कागाळ घेवन पोलिसांनी 10 वरां काडली. कोंकणीक काळें फासपी कन्नडी गुंडांचेर कारवाय करची म्हूण मागणी. गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा भाशेचो द्वेश नाका. बोर्डाक घेवन थोडे लोकांनी काळे पेंट मारलो. त्याच्या अगेनस्ट आज आमी स्टेशनार येवन बशिल्लो आसात. आमगेले कोंकणी अभिमानान कारवार अभिमानान आमी हे कोंकण्यान बरयले चूक आसा आनी हेजेर आमचेर FIR करता म्हणून आनी कारवार पुलीस स्टेशनाचेर आज आमगेले FIR घेतनात NC कन दिते आसात आनी हेजे बद्दल आमगेले मुखाल दिसाक होराट करतले आमी आनी आमगेले कारवारात DCक मनी करतले आनी आमगेले कोंकण्यान परत बरोवंक लायतले म्हणून आमगेली छल आसा. आज हिंग सगळ्या कारवारात सगळ्या खबर उरतले एक गरम न्यूज चलती आसा. कितें म्हणल्यार हे थोडे लज नाशिल्ले थोडे लोक आज भाशे बद्दल हिंगा लोकां भितर राजकीय करते आसतात. हिंगा सालोन साल म्हणल्यार आमगेले आजपणच्या काळाच्यान हिंगा आमगेले कारवारात कोंकणी भाशे चलते आसा आनी हे लोक बीन जे आमगेले कारवारात सुरू केल्ले ते बीन कोंकणी उलयचेत. आनी हे लोक भाशे बद्दल इतली आसा हेमी स्वता पोराक इंग्लीश स्कुलाक घातल्यात तर तेमकां लज ना न्ही. लज जरा तरी लज आसा तर तेमी कोण तेमगेले भुरग्याक कोण घेवन कन्नड स्कुलाक घालचे. आनी हे लोक टॅक्स चोरचे खातीर कर्नाटकात जास्त टॅक्स म्हणून सांगून गोवा पासिंग गाडी घेवन फिरतात. तस जाल्यार कर्नाटका रजिस्ट्रेशन करा आनी कर्नाटका पासिंग करून घ्या. गोवा पासिंग कित्याक दवरतात? आनी घरात हेमी उलयतात जो मनुष्य जो एक हेमगेले सगळ्या अध्यक्ष म्हणटात तो मंगळूरचो तो तेमगेले घरात तुळू भाशा उलयता. तेन्ना आमकां खंयचेच कन्नड लागना. फकत कन्नड भाशेनूच बोर्ड आसूंक जाय म्हूण कर्नाटका वेदिका मागता. काल तांणी पालिका वाठारांतल्या दिशा दर्शका वयल्या कोंकणी शब्दांचेर काळो पेंट फाशिल्लो. ताचे वयल्यान वाद. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा भाशेचेर बेश्टोच द्वेश नाका. कोणी कोणाच्या भाशेचो द्वेश करचो न्ही. हे कर्नाटक आसूं महाराष्ट्र आसूं जाल्यार गोंय आसूं भाशेचो द्वेश करण्यात कांयच अर्थ ना. त्या खातीर अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स तेंच्या राज्यान कॉग्निजन्स घेवचो तर तेंच्यांनी कोंकणी भाशेचो द्वेश करचो न्ही. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. 2020 सुरू जायत सावन स्वयंपूर्ण गोंया वरवीं सरकारी स्किमी दरेक गोंयकारा मेरेन पावोवपाचो यत्न जाला. स्वयंपूर्ण गोंय 1.0 सरकार 24,000 मायज लावार्थ्यां मेरेन पावलो. तातूंत 2,000 मायज दिव्यांग. सरकाराचो हो आंकडो 10,000 मायज कामगारांची श्रमा सकयल नोंद जाल्या. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 खंय नेटान चल्ला. The government led by the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has launched Swayampoorna Goa program in a mission mode. The mission is to lay maximum emphasis on ensuring that the beneficiary of each and every
beneficiaries oriented scheme reaches to the last person at his or her door. Sarkar Tumchedari program. Second, all camps and melawas under Swaympund 1.0 program. And third is the launching of Know Your Scheme platform. More than altogether 24,667 beneficiaries were enrolled in one of the other beneficiaries oriented scheme of the Goa government. This includes around 2157 Divyang persons. They were identified during Swaympurna Goa 1.0 Melawas and camps, and they were provided with the aids like smart cane, wheelchair, etc. There were 10,667 workers in a record time were enrolled under E-Ashram scheme. The Swaympurna Goa 2.0 program now was launched on 9th April 2022, and since then theme-based webinar programs are conducted every month. The Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant desired to have a seminar program, live interaction on, I again underline, career guidance on 18th June 2022 at 11 a.m. गोंयच्या वातावरणात तग धरूंक शकता अशींच जनावरां गोंयच्या प्राणी संग्रहालयांत हाडचीं. तांची कुयदाद घेवंक पूर्ण वेळ वेटरनरी दोतोर आनी झू मॅनेजर जाय म्हूण पर्यावरण एक्टिविस्ट राजन केरकार मागता. बोंडला खंय हीच गत. हाडूंक सोदतात त्या जनावरांचो आदी अभ्यास करचो. जखमी जनावरांचेर उपाय करपाची सारकी वेवस्था खंय गोंयांत ना. बोंडला जे आसा हे प्राणी संग्रहालय म्हणून गोवा सरकारान विकसीत करपा खातीर वेगवेगळ्या कालखंडान वेगवेगळी पावलां मारल्या. परंतु कितें जाल्लें आसा की थंय जे प्राणी हाडटा त्या प्राण्यांक पोशक अशें वातावरण जे आसा ते निर्माण करपाक जाय. हाच्या पयलीं विशाखापट्टणम हांगाच्यान एक वाघ हाडलेलो आनी त्या वाघाचो मृत्यू जालो. त्याच्या उपरांत जायते प्राणी जे आसा त्या प्राण्यांचो मृत्यू जाल्लो आसा. हेचें मुख्य कारण म्हणजे कितें आसा की जेन्ना प्राणी संग्रहालय करता तेन्ना त्या प्राणी संग्रहालया खातीर आवश्यक असलो जो वेटरनरी डॉक्टर आसा जो पूर्ण वेळ 24 वरां थंय उपलब्ध जाय. आयज आमी जर पळयलें जाल्यार थंय अशी परिस्थिती आसा की वेटरनरी डॉक्टर जो आसा तेका 2 ठिकाणचे चार्ज जे आसा ते दिल्ले आसा. त्या शिवाय झू मॅनेजर हो जो पोस्ट आसा तो बरोच काळ वेकंट आसलो, रिकामे आसलो. आतां सरकारान थंय आमच्या गोंयच्या रानाची वन्यजीवाची जाण असलेले आत्मीयता असलेले परेश पोरब नावाचे अधिकारी जे आसा तांकां नियुक्त केल्ले आसा. गोंय सरकारान हाच्या पयलीं स्पश्ट केल्लें की बोंडला जे आसा त्या बोंडला प्राणी संग्रहालयान विशेषता जे जखमी जनावरां जे आसा तेंची थंय तांकां मेडिकल ट्रिटमेंट दिवन परते तांकां नैसर्गीक अधिवासान सोडपाची. गोंयान आमी जर पळयलें जाल्यार एकंदर एखादे रानटी जनावर जे आसा ते एखाद्या परिसरान जखमी जाले जाल्यार तेचेर उपचार करून तांकां परते रानान सोडपा खातीर व्यवस्था गरजेची आसा. ती आमच्या कडेन अजून मेरेन ना. अंदू 11 ते 30 ऑक्टोबर फिफा अंडर 17 बायलां फुटबॉल वर्ल्ड कपाच्यो दोनूय सेमी फायनली धरून चडशा मॅचींचें येजमानपद गोंयांत. ग्रुप स्टेजींतले 24तल्यो 12 मॅची गोंयांत. भुवनेश्वर आनी नवी मुंबयत 6 गेमी. उपरांत 2 क्वॉर्टर फायनली, दोनूय सेमी फायनली गोंयांत. तिसरे सुवाते खातीर मॅच आनी फायनल नवी मुंबयत. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.